संगीता गाऊन उल्हासन मेटा काढ तुझे समोर आईला सौम्या बली तन भेटो मंदिरान तुझ्या येऊन उपकारा कर गांधीव दीनपणी मागता धन्या आशीर्वाद घालू सर्वेस पोरा आमच्या देवान भक्ती नामी येता मोगाळ बापा तुझे मुखार प्रणाम आम्ही करता तुवे केल्या मोगापासून उपकार बावुरता तुवे दिल्या देण्यापासून अर्घा आम्ही दिता समेस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस ते तुमकां समेस्ता म्हणून मागता सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या सर भक्तीपणाक तुमकां हरी एकल्याके हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा मोगाचेनो आयच्या दिसाचे भक्तीपण सोलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनदी बाप स्टॅनी पिंटो प्रस्तुत मुक्का विर्गजीचे विगार ते जावन आसात गांवान इंद बेटो विर्गजीचे सहायक विगार जावन ह्या जागी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत सहायक विगार जावन तांणी सेवा दिल्या सहायक डिरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्ली ताचे उपरांत पुत्तूर सान फिलोमिना कॉलेजींत प्राध्यापक जावन सगळ्या त्या कॅम्पसाचे एडमिनिस्ट्रेटर वा डिरेक्टर जावन पाद्रपांनी सेवा दिल्ली जावन आसा आतां प्रस्तुत हांगासर मुक्का पिर्गजेंत विगार जावन वावरतात सेमिनारींत ते शिकयतात एक हुशार पाद्र्याप तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार आज कुशेन ओपोवन आज हांगासर आसात आमचे संगी हाचे सगळे भक्तीपण तांच्या मुखेलपणाक सोलोवन वेता त्या देखून तुमच्या सुमेस्त तांच्या थाळयेंच्या आवाजान पाद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे तेसावां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात कीत पायस मिलाग्रेस मँगलोर जॉयस डिसोजा 20व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी पांगळा मार्सेल तावरो किरेम मोनिका कुटिनो मँगलोर जेराल्ड प्लेवी पिरेरा पेर्मोदे जेनेव्यू पिरेरा पेर्मोदे एलिझालेबो मूडबेळ्ळे मेलिसा डिसोजा किन्निगोळी इम्मानुएल कर्नेलियो मूडबेळ्ळे प्रदीप स्वीट डिसोजा पवित कालजावाडो विन्सन मेंडोज आनी कुटाम मुंबय मनोज गर्डोज आनी कुटाम शंकरपुरा नोबी सिक्वेरा किरेम लिओनिला डिसोजा मादा तेरेजावाडो क्रिस मेंडोन्सा मीरा रोड मुंबय रायन क्रास्ता मुंबय स्टीफन नजरे नित्य दारवाडो केल्विन आनी क्लीन कुएलो पवित कालजावाडो डोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम मादा तेरेजावाडो Paris Fernandes मुंबई जॉन प्रवीण रोड्रिगस आनी कुटाम पवित कालजावाडो रॉयस्टन मस्केरिनास ऑस्ट्रेलिया गॉडविन आर लोबो किरेम प्रत्येक तेसां पासून मीस भेटयतात रोस्लिन डिसिल्वा दुबय एक बरें काम ताका मेळचे खातीर प्रवीण जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रे जुलियाना लोबो नाक्रे अरुण जॉयल डिसोजा आलंगार रेजी एस किरेम आयरीन सल्डाना गोवा अनिल क्रास्तानी कुटाम बाजपे तदेयुस मिरांदा मुंबई ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मारिया मिरांदा मुंबई रेमी आनी डेनियल क्वाड्रस जर्मनी तांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी प्रत्येक जावन बऱ्या भुरग्याक जल्म दिवच्या खातीर जेसी क्वाड्रस मुंबई बऱ्या भलायके खातीर तशेंच देवादीन विल्सन आनी विल्फ्रेड आनी मतायस सेरावोच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता सेसिलिया सेरावो निड्डोडी देवादीन लुसी कॅस्टलिनच्या आत्म्या पासत 15 वर्सांच्या उगडासाक मीस पेटयता आल्बर्ट एबोट कॅस्टलिनो बोळकुंजे देवादीन सेसिलिया रोड्रिगस आनी निकोलस डिसोजाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता क्लारा सिक्वेरा काटीबल्ला देवादीन पिया सिक्वेरा आनी एलिजा कुटिनेच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता मोनिका कुटिनो मँगलोर देवादीन वेरोनिका डिसोजा आत्म्या पासून मीस पेटयता जास्मिन डिसोजा मुकामार देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट पिंटोजाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता गॉडविन विंटो मुकामार देवादीन लॉरेन्स डिसोजा आत्म्या पासून मीस पेटयता जास्मिन डिसोजा मुकामार देवादीन ॲलन जॅक्सन क्वाड्रसाच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता जेरोम क्वाड्रस आनी कुटाम मुंबय देवादीन क्वाड्रस कुटामच्या आत्म्या पासून मीस पेटयता जेरोम क्वाड्रस आनी कुटाम मुंबय देवादीन प्रिसिला फेर्नांडीस आत्म्या पासून मीस पेटयता पॅरिस फेर्नांडीस मुंबय कुटुंबान देवादीन जाल्या आत्म्या पासून मीस पेटयता प्रदीप स्वीट डिसोजा पवित्र कालजावाडो ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागता आसतना
आमची मागणी तेसावा जे कितें घेवन आज ह्या पवित्र थळार आमी आसा सक्कड सांजूद उतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाच्या खातीर आमी सच्या बलिदान वेळी मागया आज आमी प्रत्येक जण मोगाचे न्हू आमच्या भारत देशांत डाक्टरांचो दीस संभ्रमता नॅशनल डॉक्टर्स डे आयच्या दिसा आनी त्या देखून आज हांगासर ह्या पवित्र थळार सक्कड डाक्टरां खातीर डाक्टर जावंक शिकतल्यां खातीर आमी मागता कित्याक सुमयाचे गूण करचे मिसांव ती करनासात सुमी तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तांच्या मरीपा सुमयाची गूण करची सकत सबारांच्या कुडींत वाळोवन दी बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार विशेश तरान सक्कड डाक्टरां खातीर तुमच्या कुटुंबांत कोणी डाक्टरां आसात कोणी शिकतात तांचे खातीर विशेष तरान मागया सक्कड आमी उबे रावया ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तुची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सवे आसूं क्रिस्त ते मुगाळ भावन आनी भयणीनो सांजू तात देवाच्या ह्या पूर्ण शेताक आमी हांगासर आयल्या ताच्या मजती मरीफात सोमया लागीं आमी मागच्याक आनी जें कितें आमी सोमया लागीं मागता सोमी आमकां खरेंच दिता हो भावार्थ आनी बरोबर आमच्या काळजामनांनी घेवन हांगासर आमी पावल्या आनी आयची शुभ वार्ता ह्या रितीन आमकां आपोवन दिता शीस आकांतले बोब मारले वादळांत ते शिरकले आनी असल्या वेळार जेजून तें वादळ थंड केल्लें फकत सरोवराचें वादळ मात्र न्ही शिसांच्या जिवितांत आयिल्लें वादळी जेजून थंड केल्लें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सबार पोवटी कश्ट अनवरां पिडाशिडा समस्ये विराराय असलीं वादळां येतात आनी तवळ सोमयाका उलो मारता आनी खंडीत जावन तसो सोमी जशें शिसांच्या जिवितांत आयिल्लें वादळ ताणें थंड केल्लें गी तशें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयिल्लें वादळ तो थंड करतल्या ह्या बरोबर शांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावया एक घडीभर मौन रावया केल्ल्या सर्व सुखींचो उडास कडून नितळ निर्मळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आमकां समी आयतीं करया आमचें पातकी जिवीत वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो घडयां उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया देवा आमचा मोगाळ बाबा दमदत सांजू ता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवं आनी ताका वळखूंक फावो कर अशें ह्या प्रतिमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एक मनान जी तराज वसलयता ससनाच्या ससना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप दीस उदेवन येताना
दुतांनी लोटाक तुर्त करून बोळ केले आनी म्हळें, उठ तुजे बायलेक आनी हांगा आसा त्या तुज्या दोगां दुवांक घे आनी भायर सर, नाजाल्यार शहराचे केस्तेक तुमचोय जीव तुमी उगडायतल्यात. लोट कावचेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायले आनी दोगां दुवां सवें ताका शहरा भायर हाडून दवरलो. तांकां भायर हाडटच दुतां पैकी एकल्यान म्हळें, तुजो जीव राखचे खातीर पळोवन वच, फाटीं पळयनाका आनी खंय पालक्यांनी रावनाका, दोंगरा वयर धांवन वच, नाजाल्यार तुजो नाश जातलो. पूण लोटान म्हळें, ना म्हज्या धनया, तशें करूं म्हज्या जावचें ना. तुज्या सेवकाक तुजी दया लाभल्या. म्हजो जीव वाचून व्हरती काकूळ म्हाका दाखयल्याय. पूण ह्या आनवरान सांपडोन मरचे पयलें दोंगरार आसरो घेवं हांव शकचो ना. हांगा लागसार एक शहर आसा, थंय आसरो घेवं थंय पळोवन वचूं सलीस. वय तें ल्हान तें जाल्यार थंय पळोवन वचूं आनी म्हजो जीव वाचूं सोड. ताका ताणें साप दिली. बरें, हो उपकार हांव तुका करतां. तूं सांगताय त्या शहराचो हांव नाश करचो ना. तुर्त कर आनी थंय पळोवन दाव. तूं थंय पावसर म्हज्यान कांयच करूं जायना. देखून त्या शहराक जवार म्हूण नांव पडलें. लोट जवारा येवन पावतना सूर्य उदेवन वयर येतलो. सर्वेस्परां सोदोन आनी गोमराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. अशें ह्या शहराचो आनी सगळ्या पालक्याचो, शहरांनी जियेतल्या सर निवाश्यांचो आनी गोंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाचे बायलेन फाटीं पळयलें आनी ती एक मिठाचो कांबो जाली. सकाळीं फुडें अब्राहाम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावल्लो त्या जाग्यार गेलो. सोदोम आनी गोमराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या पालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली. आकट्यांतल्या दुवरा परी धरणीतावन दुवर वयर येतलो तो ताणें पळयलो. पूण त्या पालकेच्या शहरांचो नाश करतना देवान अब्राहामाचो उगडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शहराचो नाश केलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. तुझी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुझी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका तपासून काड सर्वेस्परा, म्हजी परिक्षा कर. म्हजें मन आनी काळीज व्हरून घे. तुजी दया माया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुज्या सता परमाणे हांव चलता आसा. तुझी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पातक्या बराबर म्हाका काड उडयनाका. रगताक ताणेल्या सवे म्हाका नाश करिनाका. तांचे हात खोटेपणान बुरशे जाल्या. तांच्या हातांनी ते लोस घेता. तुझी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या
म्हज्या दोळ्या मुखार आसा तुजी दया माया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे एक सोवे हासून तुमचे सोवे आसूं मादेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत जेजू दोनीर सोडलो आनी ताचे सांगता ताचे शिशी सांगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एका आसताना एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं पूण जेजू न्हीद काडटालो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशीं वचून ताका जागोवन म्हणाले, सुमी आमकां बाचाव कर, आमी बुडता. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विदमीस जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो, वारें आनी दर्यो लेगून ताचे भितर आयकतात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक बें म्हणलें आसा. आसा की ना? आसा. मुसनाक बें आसा आनी इंग्लिशांत ताका फोबिया म्हणटात. फोबिया. एक्रोफोबिया म्हणल्यार फियर ऑफ द हायट्स, म्हणल्यार वयर उबार एक 2 माळयो सटल्यान बें दिसचें, पयलेशें विमानार येताना बें दिसचें. हें एक्रोफोबिया म्हणल्यार फियर ऑफ द हायट्स. तूं कितलो वयर येताय पळय, तितलें सकयल पळयत आसतना तुका काल दिसता, बें दिसता. थोड्यांक रगत पळयल्यार बें, इमोफोबिया म्हणटात ताका. रगत पळयले तक्षण तकली गुंता, बें दिसता. थोड्यांक काळोख पळयल्यांत बें, सांजेर 7 वरां जाता आसतना काळोख पडल्यांत बें दिसता, ताका नॅक्टोफोबिया म्हणटात. थोड्यांक उदक पळयल्यार बें. उदक म्हणल्यार इल्लें तोपल्यांतलें उदक न्ही, दर्याक येता आसतना उदक पळयल्यांत बें दिसता आनी ताका आमी एक्वाफोबिया म्हणटात. थोड्यांक गडगडो जगलाणे येता आसतना बें दिसता आनी ताका एस्ट्रोफोबिया म्हणटात. म्हाका आनी तुका असली साबार बें आसात की ना? मनशाक जिवाचें बें आसा, मनशाक मरणाचें बें आसा. मरोंक आमकां कोणाकय नाका, सर्ग जाय पूण मरोंक नाका, मरणाचें बें आसा. अशें विविध बें आमच्या काळजा मनांनी काळजांत रिगलां म्हणटात. बें ताच्या काळजांत रिगलां. देखून धाकट्या भुरग्याच्या काळजांतलें बें काडूंक विविध विधानां तुमी वापरतात की ना? वापरतात. जावं पुरो गोड्याचो लाळ उणूदकान घालन भुरग्याक ताचे मुखार तुमी दवरतात. भुरग्याचें बें कांय वचों दी कोण ना म्हणून. तर भुरग्यांचें बें येता की ना आनी इल्लेशें भुरग्याक बें चडटा की तें आमकां कळीत ना. पूण विविध विधान आमी वापरता. जावं पुरो कांय इल्लेशें बेंजार केल्लें मीठ वा उदक वा आदमेंत भुरग्याक आमी दिता. हातांत तिकेशें कोंत आनी बेंतीन आमी दवरता. वा आमी न्हिदच्या जाग्यार कांय इल्लेशें कुरीस, कांय रजिस्ट्रो आनी विविध सांताची फोटो आसच्यो त्यो रजिस्ट्रो आमी दवरता आमचें बें पयस वेच्या खातीर. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, तुज्या काळजांत रिगलेलें बें, तुज्या मतींत आसलेलें ती चिंता, हें सक्कड काडूंक सकची सकत आसचो तें ताका मात. आयच्या शुभवर्तेन पळया, हे शीस गलिलया सरोवरांत वचून आसले. आनी ह्यो गलिलया सरोवर तुमी पळयल्यार सगळ्या संवसारांत समुद्र मट्टा म्हणटा आमी सी लेवलाचे की सकल आसचो हो सेकंड सरोवर गोड उदकाचो. आनी त्या सरोवरांत ह्या शिसांनी मस्त बोटी मासली धरिल्ली. कांय पयले बोटी थंय गलिलया सरोवराक तांणी वेचे न्हय.
आनी सडावत शिस मासली भागचे उपयोग तांकां कळीत आसलें आनी अशें जाल्यार सरोवराच्या लारा मदें तांणी मासली पागल्ली. पूण आज जेजू तांच्या बोगलेक आसुल्लो जाल्यारय तांकां मेन दिसता आनी ते आकला आसून म्हणटात सोम्या आमकां बाचाव कर आमी बुडतांव. बोट आनी पडोवना कांय इल्लेशें वारें वादळ आयिल्लें मात्र तेदोळच शिसांच्या जिवितांत तें बें उठलें. इतले शाणे पागी ते जाल्ले जाल्यारय उपयोगू सकडां प्रास बऱ्या रितीन कळिल्लें जाल्यारय वा सकडांच्या की सडीत मापान गलिलया सरोवरांत मासली धरल्या जाल्यार तांणी आज तांच्या काळजांत बें उठल्लें. आनी असलें बें जेजू म्हणटा तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमचो भावार्थ उणो. हांव तुमचे सांगात आसा न्ही आनी उठोन तो वाऱ्याक आनी लारांक फरमायता आनी तें सक्कड शांत जाता. भोव अपुर्बायेचें घडीत मोगाळ भोव भयण पवित्र पुस्तकांत मातेव सुवांजेल अध्याय 8 भोव अपुर्बायेचें घडीत एक भावार्थाचें घडीत म्हणयेत. शिसांच्या जिवितांत आयिल्लें वादळ जेजून तण केल्लें तांच्या काळजांत रिगिल्लें तें बें कितें आसा तें ताणें उणें केल्लें वा तें पयस केल्लें वा नापयस केल्लें. मोगाळ भोव भयण ह्या एका घडिता मरिफात आमकां आज नियाळ करूंक असो विशय जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजूचें हजारपण भोव गरजेचें. सबार फावटी बें दिसता आसतना सबार फावटी चिंता येता आसतना जेजूक आमी उलो मारता आनी तूं आमचे सांगता राव म्हूण आमी ताचे लागीं मागता. एमावसाच्या वाटेर शिस पळय येता आसतना तांचो मेस्त्रीक आनी कोणेंगे जिवेशी मारला कुर्सार मारला म्हूण तांकां बें दिसलें. आनी ह्या वेळार चलता सांज जाता आसतना त्या व्यक्ती लागीं म्हणजे जेजू लागीं ते म्हणटात आज आमचे सांगता तूं राव सोम्या कित्याक आज सांज जाली. देखून मोगाळ भोव भयणीनो जेजूचें हजारपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भोव गरजेचें. थोडे फावटी हें हजारपण ना म्हूण आमकां भोगता जावंक पुरो वा जेजू म्हजे सांगता ना म्हणलें तुमकां चिंता येता जावंक पुरो. पूण जिविताच्या सक्कड घडितांनी जेजू तुजे सांगता आसा इज विथ यू. तो तुजे सांगता आसा ताजें हजारपण मोगाळ भाव भयणीनो सबार फावटी आमकां ना तशें भोगता. पूण पवित्र पुस्तकाच्या सबार उतरां मरिफात जेजू आनी सोमी आमचे सांगता आसा म्हूण तो आमकां रुजू करता. जर तुमी इजाया प्रवादाचो पुस्तक अध्याय 41 वाक्य 7 काडलो तर थंयसर सोम्यान सर्वेस्परान म्हणलीं तीं उतरां भियेनाका कित्याक हांव तुजे सोवें आसा. भियेनाका कित्याक हांव कोणा सोवें आसा तुजे सोवें आसा. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत तुका सांबाळटा. कितली अपुर्बायेचीं उतरां इजाया प्रवादाचीं मोगाळ भोव भयणीनो. सर्वेस्पराचीं उतरां कितलीं अपुर्बायेचीं कित्याक हांव तुजे सोवें आसा. भियेनाका घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव घटाय दिता. म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटा. असलीं उतरां उलयल्लो मोगाळ देव आमचो म्हजे आनी तुजे सांगता आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. देखून आमी घाबरचें न्ही. देखून जेजूच्या हजारपणा वरवीं कितें जाता. जेजूच्या हजारपणांत कितें जाता म्हणल्यार जेजूच्या हजारपणांत मोग आसा. काय आसा मोग आसा. जर तुमकां मोगाचे मनशां तुमचे सांगता आसल्यार तुमकां खुशी जाता की ना. जाता. एका घरांत एक आवय आसा तर एका घरांत एक बापूय आसा तर वा मोग करचे मनशां आसात तर त्या घरा या म्हूण भोगता की ना भोगता. जर थंयसर रागाची मनशां आसात खेणची मनशां आसात मोसर करची मनशां आसात तर ह्या घरा या म्हूण भोगता की तुमकां ना. या म्हूण मात्र न्ही त्या मनशा कडेन उलया म्हूण भोगता की तुमकां ना. देखून मोगाळ भोव भयणीनो आमचो देव मोगाचो देव. देखून ताच्या हजारपणान काल आसा मोग आसा. रोमाकारांत बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वाक्य 35, 37, 39 कोण आमकां देवाच्या मोगा सावन पयस करतलो. अपाय तलवार भूक
कश्ट दगदवणी खंयचेंच म्हाका देवाच्या मोगातान वेगळें करूंक साध्य ना. देवाच्या मोगातान वेगळें करूंक साध्य ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या हजारपणान, सोम्याच्या हजारपणान मोग आसा. किर्तन 5 वाक्य 11 आनी 12 म्हणटा, तुजे थंय आसरो सोदतात ती संतोसतली, सदांकाळ ती उल्हासतली. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक तूं राख आनी तांचो जातलोय तूं आनंद. कितलीं सोबीत उतरां किर्तनाची. जीं कोण देवाच्या मोगांत आनी ताच्या हजारपणांत आसात तीं संतोसतलीं, तीं आनंदान भरतलीं. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या हजारपणान कालें आसा, मोग आसा, मोग आसा. देखून म्हज्या आनी तुज्या हजारपणांत मोग आसा. जे हांव घरा आसल्यार आनी एकल्याक येवया म्हूण बगजे, वा हांव मुखार दिसल्यार हांवें तुजे कडेन उलयचें म्हूण म्हाका बगजय, तवळ मात्र देवाचो मोग म्हजे थंय वस्ती करता. जर हांव सदांच रागिश्ट, म्हाका कोणी लागीं नाकात, कोणाचें तोंड म्हाका पळोवं नाका, जाल्यार देवाचो मोगी तुजे थंय रीग वचना. देखून हांवें कशें जायजय, जसो देव मोगी तशें हांवें कसलो व्यक्ती जायजय, मोगाचो व्यक्ती जायजय. दुसरें मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या हजारपणान तो म्हणजे सांगता आसा जाल्यार म्हाका संतोश आसा. संतोश आमकांय आमच्या जिवितांत आमची म्हणली एक मोगाची मनशां आसात न्ही, आनी ती मोगाची मनशां आमच्या लागीं येत आसतना आमकां संतोश जाता, खुशी जाता. ती आमच्या सांगता आसा जाल्यार आमकां कितेंय एका तरेचो संतोश भोगता. धाकट्या भुरग्याक घरा पळया, जर तुमी पयस वता आसतना भुरग्याचें तोंड तितकें ल्हान जाता न्ही. आज तुमी घरा पाटी येता आसतना तुमच्या घरा ल्हान भुरगीं आसा तर परत तुमकां लागीं येवन पटलून धरता की ना? धरता. कित्याक? त्या भुरग्याक तूं एक कालें संतोश. तूं आवय जावंक पुरो, तूं मावशी जावंक पुरो, तूं बाप्पू जावंक पुरो, तूं माम जावंक पुरो, वा तूं मावशी जावंक पुरो, वा आजी जावंक पुरो. भुरग्याक कोण तूं? मोगाच. कित्याक? देखून तुजें हजारपण आनी एकल्याक संतोश दिजय. किर्तन 16 वाक्य 11 म्हणटा, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. कितलीं सोबीत उतरां. तुजे मुखार म्हणजे सोम्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी सासणाचें सूख. दुसरें मोगाळ भाव भयण. तिसरें, सोम्याच्या हजारपणान शांती आसा. ह्या इगर्जेन तुमी येवन बसता आसतना तुमकां एक शांती भोगनांगी. शांती म्हणल्यार सवकासाय भोगता की ना? भोगता. सबार जाण आमच्या घरांत इतली बोब आसता की शांती आसना. अशांती मात्र असल्या कुटुंबांत आमी जियेत हांव जावंक पुरो. थोडे फावटी अशांतीक हांवूच कारण जालां जावंक पुरो. सबार फावटी आमच्या कुटुंबांत लढाई जावची, वा इल्लेशे समस्या जावचे केदाळा म्हणल्यार घरा कालें बरें फाल्यां आसलें तवळत, जावं काजर, जावं करार, जावं रोस, त्याच दीस घरा एक लढाई. आनी लढाई करूंकूच म्हूण एक मनीस आसता. लढाई करूंकूच म्हूण एक मनीस आसता. आनी तुमी म्हणटात तो आयल्यार लढाईत. सबार फावटी तो मनीस हांव जावंकी पुरो, तो मनीस हांव जावंकी पुरो. म्हजे वरवीं, म्हज्या अन्नडपणा वरवीं, म्हज्या मसरा वरवीं, म्हज्या गर्वा वरवीं, म्हज्या रागा वरवीं सबार फावटी म्हज्या कुटुंबाचें कार्य हांवें पाड केलां. सबार फावटी मनां हांवें अशांतीची केल्यांत. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 आनी 7 म्हणटा, खंत हुस्को धरिनाकात, देवाचें समाधान तुमची काळजां मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलीं. कोणाचें समाधान? देवाचें समाधान. एक देखून एका समाधानी काळजा खातीर मागा. हांव सबार फावटी म्हज्या कुटुंबांत लढायेक कारण जालांगी. सबार फावटी अशांती उजोवच्याक हांव कारण जालां जाल्यार देवा लागचें बक्षण आमी मागया. चवथें मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याच्या हजारपणान सुशेग आसा. कम्फर्ट म्हूण आमी इंग्लिशान म्हणटा. किर्तन 23 वाक्य 9 म्हणटा, काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना. कित्याक? म्हजें सोवें तूं आसाय, तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. धैर्य दितात. देखून
एका भुरग्याक सुशेग जागो म्हणल्यार खंयचो आपल्याच्या आवयची पासली सुशेग जागो ताका कांय टेन्शन ना एका आवयच्या पासल्यान भुरगें पडलें तर ताका सुशेग देवाचें हजारपण म्हणल्यार एका आवयची पासली हाडली बरी कित्याक म्हणल्यार देवाच्या हजारपणांत जर हांव पडलो तर म्हज्या जिवितांत कालें एका रितीचो सुशेग आसा देखून एक आवयची पासली म्हणल्यार देवाचें हजारपण म्हूण बगयत देखून देवाचें हजारपण म्हणल्यार मोगाळ भाव बीण एका आवयची पासली देखून एका आवय सांगाता आसचें म्हणल्यार देवा सवें आसचें देखून मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या हजारपणान सुशेग आसा देखून विशेश मापान इजाया प्रवादेचो पुस्तक अध्याय 12 आनी 1 म्हणटा सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां कित्याक तूं म्हजे रागार जलोय पूण तुजो राग निवलो आनी तुवें म्हाका बुजवण दिली देवान म्हजे कडेन राग केल्यार देवाचो राग काल जाता तो निवता तो म्हाका सुशेग दिता देखून मोगाळ भाव भयणीनो सबार पोटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचें हजारपण अनुभव करूंक हांव सुकलां सबार पोटी देव आसागी नांगी म्हणलें म्हाका भें दिसता देखून असल्या हजारपणांत हांव सुकलां तर देवा लागचें भोगसलें मागया कित्याक सोम्याच्या हजारपणांत शांती आसा समाधान आसा सुशेग आसा संतोष आसा आनी सोमी आसल्यार म्हजें बें घालून जाता पयस वेता आज तुमी सगळीं हांगासर मागोवंक आयल्यात तुमची त्या सावांक घेवन तुमी आयल्यात सबार बें आकांत तुमच्या काळजांत तुमी बरोवन आयल्यात असल्या संदर्भात जेजू म्हाका आनी तुका धैर्य दिता म्हाका आनी तुका सुशेग भरता म्हाका आनी तुका कुरपेन भरता देखून सोम्याचें हजारपण मोगाळ भाव भयणीनो जिविताच्या विविध हंतांनी हांवें आनी तुवें बगूंक जाय म्हाका आनी तुका जिवितांत सगळ्या मस्त अवकाश मेळटा देवाचें हजारपण बगूंक सकाळीं उठुल्लेंत एक ल्हानशें मागणें हांवें करूंक जाय देव तुवें फाटल्या सगळ्या राती तुवें म्हाका राखिल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दितां तूं हर एक पोटीन जेवता आसतना देवाक अर्गां दी कित्याक हें जेवण तुका फोव केल्ल्या खातीर रातींचो सुशेग घेता आसतना देवाक अर्गां दी सगळो दीस तुका तुवें दिल्ल्या खातीर देखून देवाचें हजारपण जिविताच्या हर एका मेटांनी अनुभव तुवें करूंक जाय जेन्ना देवाचें हजारपण जिविताच्या मेटांनी हांव अनुभव करतां तो वळू म्हाका सुशेग मेळटा देखून म्हाका भें दिसतना खंत येता आसतना विरारा येता आसतना देवा कडेन हांव मागोवंक जाय सबार पोटी आमी पवित्र पुस्तक वापरून मागणें करूंक जाय किर्तनांत किर्तन 136 ताका अर्गां गीत म्हणटात भोव सोबीत किर्तन केदाळा तुमकां पवित्र पुस्तक तेकेशें उक्त करून मागया म्हूण बगता तर सबार किर्तनां तुमी काडयेत वा थोडे फावटी तुमी चिंतूंक पुरो मागोवंक कांय येना कालें मागचें तेरसो जालो आनी कालें मागचें म्हूण चिंता आसतना जर किर्तन 136 तुमी काडलें तर थंयसर भोव सोबीत रितीन ताका अर्गां गीत म्हणटात आनी तें अर्गां गीत बरें करून तुमी गावयेत मात्र न्ही तें तुमच्या वाशयेत तुमी बरें करून आनी देवान तुमकां तुमच्या जिविताच्या विविध मेटांनी फावो केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर तुमी अर्गां दिवयेत भोव सोबीत किर्तन देखून आज हें नोवेन जावन हें मीस आराधन जावन तुमी घरा गेल्ल्या तवट किर्तन 136 तुमकां केदाळा पुरसो जाता ताला ओपन करून वाचा बरें करून आनी तवळ त्या किर्तनांतली हर एक उतरां तुमी आयकत आसतना वाचता आसतना तुमकां सुशेग मेळटा इल्लेशें समाधान जाता देखून देवाक अर्गां दिवंक शिका जेन्ना देवाक हांव अर्गां दितां तितल्या मापान देवाचें हजारपण म्हज्या जिवितांत आसा म्हूण हांव वळखून घेता सबार फावटी जिविताच्या सबार गडितां वरवीं आमी देदस्पोर जाता देव आसागी नांगी म्हणल्यार आमकां थोडे फावटी इल्लेशें टेन्शन जाता डावट जाता असल्या संदर्भार आमी इल्लोसो आमचो भावार्थ आमचो बरवसो इल्लोसो उणो जाता पूण मोगाळ भाव भयणीनो आमी जेन्ना भावार्थांनी बरवसो सांडटा आमचें जिवीत सांडल्लें बरी देखून आमचें सगळें जिवीत कितें आसा भावार्थाचेर आनी बरवश्याचेर बंदून आसा ताका म्हणटात फावंडेशन जर हें भावार्थ आनी बरवसो तितकेशें हालोवंक लागलो तर सगळें फावंडेशन हालोवंक साध्य आसा
देखून मोगाळ भाऊ बीन म्हज्या आनी तुज्या आनी भावार्थांनी बरोवसो घट करूंक ह्या मिसा वेळी आनी आराधना वेळी प्रत्येक रितीन मागया आनी तसो देव म्हाका आनी तुका आदार दिवन दी कुरपेन बरोवन दी म्हणजे सांगता सदांच आसोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळी भक्तीपणी आमी मागया आमेन. घेऊंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावामी तुझी भुरगी घेऊंडो सोम्या घेवा तुझे शक्ती तुझे संगी आज भेटयता कानी पवी गोवाऊंडो वायनाची का जिणी आमची करून पवी जावोज वाणामसो सोम्या कानी घेवणी. म्हज्या बाबा भयणी नमस्कार तुमचें मलिदान सर्पद्विदरा देव बापाक मानता तसलें जाम दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाली महिमेक आमच्या पवित्र सरस्वर मारून घेऊ. सर्वेस्परा भगेवन दंदुता सांजुडान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सर्वन परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तिसो सोडवून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां भेटयता ती आमच्या सुरणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस पोवराकमचा देवाक दिन वसुक्या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फैद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कोणा जावन ह्या संवसारांत सदां वरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मताच्या बुनयादीचेर थिरांनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी मोडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या सल दळबरां संगती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा क्रूस तुंबवेतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून ही दनी पवित्र कर्म मी मागता. सावदी आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरी जेवान दतसने काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षर मेळशाक तुमचे पासोत
आनी समेस्त मनशां बसो तें वरावतलें हे म्हज्या उडसा करात. Bawa tu sugut pergetuya तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवन पुनर्बरी तुवे आमका सोडयलाय सुमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोबंडा आनी सोडण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खाव मुरये देवाचे माय सांगाता बघेवन जुसे तिचो पती बघेवन दमदता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं Tias Jesu संगता Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमना सरभूत वेदार बाप्पा सरबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन संगता आमी म्हणुया. आमचो बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळणें पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटींतली आमकां निवादी कोण्याची वितां सोस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरबशान त्रेकतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सरपातकांतली सटय आनी सर्व आकतांतली वाचय. कित्या रसवडकी पत्वे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नेम पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येता राज वसलयता एक ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदां काळ तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाची तोंडां पळोवन सुम्याची शांती पटयात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सभागी. सुमिया ते येवद्रमचे भाग म्हाका पवना तिका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तू सौम्या बरबोसो तू सौम्या भद्रस्रो रक्षक दय दिवसो चिनिये जुजा जय दिवसो तू सौम्या
तू सौम्या भद्रासो रक्षक तू जय दिवसो जिनी जुजा जय दिवसो बेना कसले संस्कारा झाल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फाकय उजवाड दय मोजे तुझो तुझे सौम्या बरवसो तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक तू दय दिवसो जिनी जुजा जय दिवसो एक सुरतर पैना वाजल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी दिसकाळ सोडा के दीस तुझे वयली वाड बापा पैवून पावची तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक तू दय दिवसो जिनी जुजा जय दिवसो प्रार्थुया भूमगाळ बाबा बगेवून ज्यूत देवाच्या जैतवन मरणा बसून या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तंतून घेतल्या तुझ्या पदाच्या महिमेवंत कोडी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरें आणि ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पता जेसूचे नांवे समिस्त मी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक या पवित्र थळाक मोगाचो येवकार मागता हरी एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार हांगासर तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 10 वरां कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन ताचे उपरांत आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांक हांगासर जेवणाची मांडावळ आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात कोणाकी सांजूदतात देवाच्या इमाजी आनी ते कितें गरजो संगती गरज आसा मेळटात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी सोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत वा ऑफिसान दिवची कावन्सिलींग आनी इतर समस्यांक तुमकां मार्गदर्शन गरज आसा तुमकां उलोवंक जाय आयकूंक जाय म्हणून मौन आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून येता जाल्यार हांगासर हांव तुमकां मेळटा आयच्या दिसाय थोडो वेळ कोणाक मागोवंक आसा जाल्यार मात्र आमी मेळचें जावन आसा पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणी दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी काजारां जल्मदीस जुबले कुंगार असली बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागतेलीं दैवीक अमृत संस्थो विविध पुणशेतांक गांवांत तशें परगांवांत यात्रेक पैना मांडून हाडटा मोगाचें कोणाय की ह्या यात्रेक जाग्यांक बऱ्या जाग्यांक वचूंक मौन आसा जाल्यार सर्तीक विवाराक नोटीस बोर्ड पळयत तशेंच सिंगापुराक एक टूर सप्टेंबराच्या 10 तारखेक 17 तारखे पर्यंत मांडून हाडला हांव त्या
टुराक आत्मीक दिरोक्तोर जावन हांव येता त्या देखून कोणायकी ह्या टुरांत सिंगापुराक येवंक मोन आसा जाल्यार दैवीक अमृत संस्थ्याक वा तुमची नांवां म्हजे कडेन दिल्यार जातात. होमिओपॅथी मेडिसीन मूडबिद्रे आळवस होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज मूडबिद्रे हांगाचे दोतोरां नर्सां होमिओपॅथीक मेडिसीन हर एका मंगळारा हांगासर आसा आश्रयाच्या बिल्डिंगान मेळटा. तरी करून कोणाकी मेडिसीन जाय जाल्यार आराधना वेळा ताच्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत थंयसर आसतात. तसो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हर एका मंगळारा सकाळी 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हांगासर ये मिटिंगां अल्कोहोलीक एनॉनिमस मिटिंगां चलतात. त्या देखून कोणी तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबान कोणी आमाल पिवण्याक वळख जाल्ले आसात ह्या पिडेतावन सुटका जाय जाल्यार म्हाका चिनो हांगासर तांकां धाडूंक निरंतर ह्या मिटिंगाक आयलेल्या वरवीं जायतें बरेंपण जिवितान जाता हें सत. त्या देखून तसल्यांक प्रोत्साहन दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्याची नांवां वचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदी बाप स्टॅनी पिंटो तांचे धांवन मानाची वाद गजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. कीत पायस ताच्या जल्म दिसा संदर्भी मिलाग्रेस आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. तशेंच देवादीन विल्सन आनी मताय सेरावाच्या उगडासाक सिसिलिया सेरावो निड्डोडी तांणी आयचे दिसा ऑर्नाक स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. लाहिरा एमिली फेर्नांडीस जल्म दिसा संदर्भी मदर तेरेजा वांगडा ऑर्नाक स्पॉन्सर दिलां. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. जॉन्सन रेश्मा निड्डोडी थॉमस मतायस निड्डोडी नांव नाका म्हण एकदांनी किरेम एलिझा लेबो मुडबेळ्ळे अरुण शालेट रोड्रिगस उद्यावर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचो उपकार भावता देव बरें करून म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां विस्तार बेसावा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण तयार केलां मदर तेरेजा वाडो तांचोय हांव उपकार भावता. वांती वाटल्ल्या पाद तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी सगळ्यां दिबी गेल्या सांजूद उरता देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोन वरया. पात्रून सांजूदा देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजूदा देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूदा देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सरकार जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसो विनंती करता. सांजूदता देवान हेर सांदभोग प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाच्या दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखय आमच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लभता आनी सुमेस्त मनी देवाक निरंतरी होगळाप मानवता. जेजू आमच्या भावार्था उदेशीन तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे देन देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोत देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशेबरमणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार खालसा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे देन दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमीन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन सांपडलेल्यांचो तूं केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू.
आयच्या दिसा परत सभाजनांनी तांची तेसावां मागणी हांगसर दिल्ली आसात. ह्या घडी हांव वाचून सांगतना तुमची तेसावां हांगसर आसा जाल्यार तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनान कितें तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळार आसात. सांजूदता देव प्रत्येक जावन असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करचो सान म्हणून नांव वाडलाला. त्या देखून सांजूदता देव मारिपात ह्या घडये सक्कड तेसावां मागणी सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू 17 जाणांक बरी भलायकी पावो जावचे खातीर एकल्याची आलसाय सोन्न उरिल्लें शिका बरें समोवची कृपा ताका मेळच्या खातीर 8 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावचे खातीर एकल्याक CET रिजल्ट बरें येवचे खातीर 14 जाणां बऱ्या सांबाळचें काम पावो जावचे खातीर 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक पावो जावचे खातीर 100 गांव भुरग्याचें तेणें पावो जावचे खातीर 100 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकोन वेच्या खातीर 100 गांक रीण बरी करून कृपा मेळचे खातीर एकल्याच्या कुटुंबांत एकामेका वळखून आनी मोगान रावची कृपा मेळचे खातीर दोगांचो फुडार दोगांक बरो फुडार पावो जावचे खातीर एकल्याची खन बेजाराय पयस वेच्या खातीर 100 गांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर तेगांक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर एकल्याक बरें घर बांदूंक फावो जावचे खातीर 8 जाणां शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर 100 गांक समाजांतले राखून व्हरचे खातीर 100 जाणांक आमाल पियेवनां सुटका मेळचे खातीर एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याच्या जाग्याचें प्लॉटिंग आनी रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावचे खातीर एकल्या चलयेन अनभवरच्या चल्याचो सांगात सोडून सारक्या वाटेन जियोवचे खातीर एकल्या मानसी पिडेतां सुटका मेळचे खातीर एकल्याचो बावळो दुखून जावचे खातीर एकल्याची शिरांची पिडा गांठीची दुखून जावचे खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक दुश्टगायचे समस्या परिहार जावचे खातीर एकल्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्याद जावचे खातीर आनी 16 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां. मोगाचें एकल्याक पसंद जावच्या बरी सैरीक भाव जावचे खातीर एकल्याक 6 म्हयन्यां तावन काम नासतना खाली आसा बेगीनच इंटरव्यू कॉल येवन एक बरें काम मेळचे खातीर. मोगाचें एक धर्मीक बहीण डायलिसीस आसा हप्त्यान 3 फावटी कश्ट आसा. ह्या दिसांनी टायफॉयड ताप आयला आनी त्या देखून ह्या बहिणीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी विशेष तरान मागया. एरन एनवेल आनी अनिशा ह्या तांच्या शिकपांत ताणें बरें करचे खातीर मागून सांगलें. भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर मागया. विन्सी जेस्सी विकास राचेल आनी डिसोजा कुटुंबां तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागूंक सांगलां. पेन्नी म्हणल्यार ताका हर्निया सर्जरी जाल्या रिकवरी जाता तसा बरी भलायकी मेळचे खातीर विन रोड्रिगस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागूंक सांगलां. ताचे खातीर मागया. हिल्डा मेंडोन्सा एक बरें काम पार्ट टायम जॉब दुबायन मेळचे खातीर हेविना डेसा ताका एक दुबायन बरें काम मेळचे खातीर रोस्लिन डिसिल्वा ताची 15 दिसां विजिटींग विजा उरल्या ताका बेगीनच एक काम बऱ्या सांबाळचें मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. जोनाथन डिसोजा 30 आनी 2 वर्सां प्राय ताका एक बरी सैरीक फावो जावचे खातीर विक्रम आनी पवित्र तांच्या बऱ्या भलायके खातीर 15 वर्सांचे एका चलये भुरग्याक बरी भलायकी लाभचे खातीर विल्मा स्टॅनी शॉन तांच्याय बऱ्या भलायके खातीर मागूंक सांगलां. मेटिल्डा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर एका व्यक्तीक ताणें आवयक कॉल करून आवय लागीं उलोवचें ताच्या मतीक परिवर्तन लाभचे खातीर मागोवंक सांगलां. एलन लस्राद आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां भुरग्याचें ताणें फावो जावचे खातीर रिटा आनी जेडन फर्नांडीस आनी कुटुंबांची तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या तेसावां खातीर मागोवंक सांगलां. जेसिंता डिसोजा एक गोल्डन विजा दुबायन ताका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. प्रिया डिसोजा MCA ताच्या मुगदालां एक बरें काम ताका मेळचे खातीर जॉर्ज ताच्या बऱ्या भलायके खातीर फ्रांसीस ताका बरो सांबाळ मेळचे खातीर आनी एक भुरगो ताजे CA फावंडेशन एग्जाम चलोवन आसा बरें मार्क्स ताका मेळून पास जावचे खातीर तशेंच देवदीन विल्फ्रेड सरावो ताच्या आत्म्याक शांती मेळचे खातीर आनी मार्क रोड्रिगस तांच्या ताचो बापूय देवदीन जालो ताच्या आत्म्याक शांती मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या सक्कड भावंडां खातीर आनी तशेंच वैयक्तीक तरान म्हजे आमचे लागीं मागोवंक सांगलें. आज सकाळीं आयल्या पैकी एकल्यान तिच्या दुयेंसो बरो बालते जावचे खातीर मागूंक सांगलां. एक चली काजार जाला मात्र बेबिरांत आनी राग चड आनी ताका लागून संबंद बरो ना. त्या देखून हे भुरगें चड भुरगें नेगेटीव चिंता ताच्या भलायके खातीर बरेपणाक आमी मागया. मोगाचें न्हू
आमची वैयक्तिक मागणी तसा सुमियाच्या पायांतळा समर्पण करी हात आम्ही उबान आम्ही म्हणी आराधान तुका सुमियान जेसू आराधन तुका सुमियान आराधान तुका सुमियान जेसू वंदन तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू स्तुती तुका सुमियान जेसू होगळाव तुका सुमियान जेसू प्रणिपा तुका सुमियान जेसू जय जय तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मगळा जेसू या पवित्र तळारी बावडासात संजूदता देवाची मजत मागतात त्याच्या मरी बातांची त्या सवा सुमिया तुझ्या पायांतळा समर्पण करता सुमिया तुझी सकत वळई तुझी कृपा वळई तुझी पदवी आज सर पडजळून दे या बावडांनी मागले बरे पण त्यांचे जीवित त्यांच्या कुटुंबान त्यांना लाभई सुमिया जेजो आपोर सुमिया आशीर्वाद ओ सुमिया तुझी कृपा दिनी ओ सुमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus bless them Lord Jesus आपोर सुमिया आपोर गुण कर सुमिया बरे पण दी सुमिया आशीर्वादित कर सुमिया एका कुटुंबा गरबांचे कृपा सकत दी सुमिया आशीर्वाद त्या जाग्याचे तुझे आशीर्वाद तुझी सकत वाळई सुमिया जेजो आपोर सुमिया आपोर Jesus touch them bless them Lord Jesus बरे पण दी सुमिया तुझी दैविक सकत कृपा वाळई सुमिया मगले हरी एक लगे आम्ही मुझे लगे मागू सांगले हरी एक त्याचा तुझ्या पायांतळे समर्पण करता सजूदता देव हमारी पास समर्पण करता सुमिया आपोर जेजो बरे पण दी सुमिया संजूदता देव हमारी पास उभारलेली मागणी त्याचा मानून घे सुमिया touch them bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 दिमी गलिया मुझ्या मतीर काळो काढणं मुजो बाबात दंडलंग पैसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तू तुझ्या अपोस्तली पदवेन पयस दावंडे ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायताना हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोबर सदिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिनियेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माई पसीना वातेकी तू म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर आम्ही वडापातीने तुझे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुझे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर आमचे दोळे दांबिया या पवित्र ताळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सकड बरेपणा खातीर आत्मीक ददोसपणा खातीर आत्मीक ग्रेस तेकाय खातीर दैहीक कुडीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर हसर्या अद्भुतां आमच्या जिवितान करच्या खातीर हांगासर मागल्लें आमच्या जिवितान आपत्या मदें मेळटा त्या उपकारां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू 6 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम पावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक परगांवान डिप्रेशन आसलें गांवाक येवंक कश्ट जाल्ले आतां तो फाटीं गांवाक बऱ्यान पावला त्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें बालंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक पावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक कॅनडाचें पियर बऱ्यान पावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांचें पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 8 जाणां तांणी मागलो प्रत्येक उपकार लाभल्या खातीर अर्गां दितात या भोवंडा सांगता आमी धन्य देवाक अर्गां दिवया तसो उपकार आठोवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयकमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्वरा तुझ्या मणियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयकमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे चवथ्या सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर म्हूण मागता आयकमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेचे त्या सवा ह्या घडी आमी तुका समर्पण दिली तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचें प्रार्थना येसू मुगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम
नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा पावो ते जिनिये सांगातीन मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या खाजारी जिविताचे मोगाचे पळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सक्कड धाकटेरांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांचे तुजे विस्तार आशिर्वाद वो तांकां बळ भलायकी दी तांणी तांच्या तबेन आसच्या लोकांची पिडेस्त तांची जतन करतना तुजी दैवीक सकत तांचे मरीपाद वळोवन दी तांणी आपडलेल्या हर एकल्यागे तांच्या जिवितान बरेपण लाभोवन दी म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सक्कड धाकटेरांक तुज्या पांयां तळा परत समर्पण करतना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद वोत सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ वायटा विघ्ना अवघडांतली तांची जतन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी परदे सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये ते तुजे कागूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पावस जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी औंकार मरये भगवंती देवाचे मामसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावोवच्या खातीर त्रिएक देवाक आमी मान करतना त्रिएक देवाची सकत कृपा पिडेस्त तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हूण मागया आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर हात दवरून आमी मागया नाजाल्यार कोण पिडेस्तांचो तुमकां उडास येता तांचे खातीर तुमचो हात उबारन सक्रामेंता थंय उबारून तांचे खातीर मागा महिमा तुका सर्व पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाईम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचे दाल दिश्ट घाल तुवें रसल्या नंगान हो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिणेन निगूण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे आसूं तुमचे सवे आसू प्रार्थुया दयाळ सोमिया बाबार्थ्यांच्या बुजवंडरा तुजी मीत मेनस्त्री दयाळाय आमी मागता पिढे शिडेन कश्ट तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजंतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या भवी सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिवन आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकूंक तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतीन वागूंक दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां तो दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बाबाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परपणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सुवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं आनी तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमचे सोवे सदां आसो आमेन मोगाच्या दिंबेर सरवया मुकलो वेळ पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता करचो त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया
बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगन तुवे संसारसलोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझे सारक्या सोक ताचे आदीन दिलो मोगन तुवे संसारसलोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझे सारक्या सोक ताचे आदीन दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मनीसावूर संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय खुर्सार मरण सोडवण कर आमकां जीव दिलो मनीसावूर संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय खुर्सार मरण सोडवण कर आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा सुमियाक वंदन कर आराधन बापाक आराधन पुताक आराधन आत्म्याक आणि आराधन त्रिएका देवाक सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या काळजान प्रत्यपणी सगळ्या आमचे जिवीत भेटोवन दिवन सुमयाक आमी आराधन करया पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपास आमचे शेण नितळ आमकां कर पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा कुरपे सोपास आमचे शेण नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 Obrigado, Cássio, minha Jesus.
तुका सुमिया जेजू Oglap tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumiya Jesu Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumiya Jesu Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumiya Jesu Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumiya Jesu Jai Jai tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumiya Jesu Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Aradan bapak puta kani pavitratmya. त्रियाका देवाक आराधन करन हो तोड वेळ सुमिया संगता करसून चाक मोगाळ भवानी बहिणी आमंग सरासाव देवाक मी हर गांधी वियांताने केल्ल्या सकट बरेपण असो एक घडी बरो मी बसया हो वेळ ही घडी आणि वो दीस देवान आमकां फोव केला कीर्तन 138 वाक्य 1 आणि 2 म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विश्वासपणा खातीर हांव अर्गां दितां कित्याक तुजें नांव तुजें उतर सकडां प्रास तुवें वर्तें केलाय असलो देव आमचो मोग करचो आमकां राखून व्हरचो ह्या देवाक आज आमी आराधन करन आसा मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतलें बेन तो पयस करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतले कश्ट अनवरां तो पयस करता ह्या खातीर सोम्याच्या हजरपणान कितें आसा म्हूण हेज्या मिसा वेळार आमी नियाळ केल्लो आसा ताज्या हजरपणान मोगाळ भाव भयण मोग आसा ताज्या हजरपणान संतोश आसा ताज्या हजरपणान शांती आसा ताज्या हजरपणान सुशेग आसा आनी तो आमचे संगत आसतना आमकां बें आसचें ना त्या देवाक आमी आराधन करन आसा मोगाळ भाव भयणो फुडास काडया जिविताच्या कितल्या घडयांनी देवाक हांव अर्गां दिवंक चुकलां मेटांनी ताणें म्हाका राखून व्हेला मोगाळ भाव आनी भयणी पिडेशिड्यांतलें अनवरांतलें कश्टांतलें दुखींतलें एक्सिडेंटांतलें मारेकार पिडेंतलें ह्या सगळ्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिवंक फावो ताका आराधन करूंक फावो ताची स्तुती हांव गावंक फावो एक घडीभर मौनपणी उडास काडया सोम्यान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणास सर्वेस्परा बाबा सर्वेस्परा रचणारा सर्वेस्परा आनी सर्वेस्परा सदा वंदन तुका क्रिस्त सोमया पवित्र पराक्लिता देवा मोगा सागोरा ह्या गितां सवे मोगाळ भाव भयणीनो सोमयाची स्तुती आमी करया पराक्लिताची स्तुती आमी करया देवाची स्तुती आमी करया त्रिएका देवाची स्तुती करन आमी गावया आनी ह्या मरिफात ताची स्तुती आमी करया ताळयो पेटया संतोषान उबी रावया सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवर तारा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवर तारा
तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्परा बाबा अर्गां तुका वंदन तुका स्तुती तुका होगळाप तुका तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या मोगा खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या रक्षणा खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या सांगतपणा खातीर Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sarvondara Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sarvondara 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 sada vandan tuka sarvondara 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 sada vandan tuka पवित्र पाराक्लिता तुझ्या देण्या मरिफात तुझ्या कृपे मरिफात तुझ्या देण्या आनी फळां मरिफात तुवें आमकां दोस केलाय मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय बुजवण म्हज्या काळजाक म्हज्या कुटुंबाक तुवें दिलाय जावं तुका स्तुती जावं तुका अर्गां जावं तुका होगळाप ये पवित्र पाराक्लिता Paraklita, Pavit Paraklita, Pavit Paraklita, Bhuvandara, Pavit Paraklita, Pavit Paraklita, Pavit Paraklita, Bhuvandara. Bhuvandara, 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 sada vandan tuka. Bhuvandara, 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 sada vandan tuka. देवा मोगा सागोर तूं म्हजो राखलाय तुवें वारें वादळांतलें कश्टां आनवरांतलें पिडे शिड्यांतलें तुवें म्हाका राखून व्हेलाय तूं मोगाचो सागर सोमिया तुज्या सागोरांतय हांवें सदांच एक कोटून रावच्याक उजवण म्हाका पटय सोमिया तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता देवा मोगा सागोरा Deva moga sagora Deva moga sagora Moga sagora triye deva Deva moga sagora Deva moga sagora Moga sagora Deva, Triyek Deva, Triyek Deva, Triyek Deva, sada vandan tuka. Triyek Deva, Triyek Deva, Triyek Deva, sada vandan tuka. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia,
अर्गा तुका सोमिया हालेलुया 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 मन कोणी आमचे हात जोडया दोळे आमी दंबिया ख्रिस्त सोमिया पवित्र पराक्लिता देवा मोगा सागोरा यात्रियेका देवाक आमी स्तुती केली मोगाळ भोव भयणीनो देवान तुमच्या जिवितान सबार बरेंपण केलां म्हाका आनी तुका ताणें राखलां आनी सांबाळलां त्या देवाक स्तुती दिवंक वाचपी आमी देवान केल्ल्या सकट बरेंपणाचो ह्या वेळार आमी उडास काडया आमकां राखल्या खातीर सांबाळल्या खातीर हे वेळार देवाक अर्गां दिवचो तो वेळ मौनपणी ताणें केल्ल्या सकट बरेंपणाचो उडास काडया तुज्या कुटुंबाक तुज्या भुरग्यांक ताणें कितले फावटी राखलां आनी सांबाळलां तुज्या कासारी जिवितांत तुज्या कुटुंबाच्या जिवितांत सोम्यान कितलीं बेसांवां वचूंक नात तूं कश्टार आसतना तूं नश्टार आसतना तुका काम नातल्या वेळार देवान तुका राखलां आनी सांबाळलां एक बरें घर एक कुटुंब तुका दिलां एक संतोश भरीत जिवीत तुका देवान फावो केला तुज्या कुडीचे हर एक विश्व बऱ्या रितीन काम करचे खातीर देवान ते रचून दवरल्यात एक बरें काळीज ह्या काळजांत हांव निरंतरी दिसाच्या 26 वरांय कुडीच्या शिरांक रगत वाळशें देवान केलां तुज्या कुडींत खंयचोय तो विश्व ना थंयसर रगत ते वळना हर एका विश्व्याक देवान रगत वळाशें केलां तुज्या कुडीक बरी ऊब ताणें दिल्या तुजें कूड थंड जायनाशें उबेन ताणें राखल्या तुका वेळा काळाक जेवण आमकां ताणें दिलां आमच्या कुडीक ताणें सक्कड अवघडांतलें आपायांतलें पिडेचिड्यांतलें राखलां ह्या खातीर देवाक अर्गां दिया पळोवंक बरे दोळे आमकां दिल्यात ताणें आयकूंक बरें कान रूच पळोवंक बरी जीब उलोवंक थोंड आनी तशेंच ही सगळी सृश्टी अनुभव करूंक ताणें आमकां फोव केलो देवान म्हजे हात पांय चलोवंक म्हजे हात काम करूंक म्हज्या पांयान चलोवंक देवान म्हाका आदार दिला एक बरी न्हीद म्हाका व्हरता म्हाका भाव भयणी सक्कट देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें देणें बार पोटी आसतल्या देण्याक अर्गां दिवंक हांव सुकोवन पडटा देवा तुवें केल्ल्या सक्कट बरेपणाचो ह्या घडये हांव उडास काडटा आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू 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 ह्या घडये तुवें म्हाका हांगासर येवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू म्हज्या काळजांत कुडीक रगत तुवें दिल्ल्या बसूत अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू म्हज्या सगळ्या विश्वामरी फाद तुका स्तुती करूंक तुवें म्हाका आदार दिल्ल्या बसूत अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया ह्या जेजू पुनशताक येवचें भाग तुवें आमकां दिल्ल्या बसूत अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू ह्या आराधनाचो वेळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया विशेष करून पिडेशिड्यांतल्या अवघडांतल्या तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या बसूत अर्गां आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू मौनपणी ताणें केल्ल्या सकट बरेपणाचो उडास आमी काडया बसया आमी आनी ह्या वेळार ताका अर्गां जावन अर्गां गीत आमी गावया अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावड बोला बोडा आनंदा सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया
म्हज्या काळजा सुमयान म्हज्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणाचो उडास काडया ताणें म्हाका रचला सबाई दिल्या भलायकी दिल्या ह्या दिना खातीर देवाक अर्गां दिवया रुपान ताणें म्हाका रुपीत केल्ल्याक अर्गां सोमया रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमया मोगान तुझ्या म्हजे जिवीत भरलाय देखून अर्गां तुका सोमया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भोला बोळा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा फाटल्या दिसांनी सोमयान म्हाका राखून व्हेल्ले खातीर म्हज्या हात पांयांक बरी भलायकी दिल्ल्या बसत सबार योजना म्हज्या कुटुंबाची आसली देवान ती सगळी योजना बरेपणान हाडिल्ल्या खातीर म्हज्या भुरग्यांचें म्हज्या कुटुंबाचें सपन ताणें जारी केल्ल्या बसत बऱ्या भलायकेचें देणें ह्या पावसाच्या दिसांनी तुवें म्हाका दिल्ल्या बसत म्हजें घर आनी घराणें तुवें ह्या विपरीत पावसांतान राखून व्हेल्ल्या खातीर देवाक ह्या संगती खातीर अर्गां दिवया आनी गावया सर्गीन दळबा साडू संवसारांत आयलोय देख अर्गां तुका सोमया कुर्सार मोरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भोला बोळा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा उडास काडया म्हज्या जिवितांत सोमयान केल्ल्या बरेपणाचो परत सबार पोटी विवी संगती खातीर हांवें मागिल्लें आसा सोमया कडेन एका बऱ्या सैरिके खातीर जावंक पुरो एक बऱ्या कामा खातीर बरी विजा मेळचे बसत घराचें काम संपूर्ण जावचें बसत जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे बसत मात्र न्ही बऱ्या भलायकेच्या देण्या बसत भुरग्यांच्या शिकपा बसत कुटुंबाच्या बरेपणा बसत सबार पोटी सबार ते सवां घेवन हांव हांगासर आयिल्लो ह्या वेळार हांवें कितें मागलां देवान म्हाका फोव केल्लें आसा ह्या सक्कड त्या सवांचो मागण्याचो उडास आमी काडया देवाक आमी अर्गां दिवया मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमया काळजान म्हज्या तुजें बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावड भोला बोळा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमया
सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत जेजू बळ्या कलत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें हे मागणें मोगाळ भाव भयण आमी मस्तपटी म्हणून आसा आज परत ह्या मागण्या सोडा समी काडया कित्याक सोम्या कडेन आमी विचारया सोम्या तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज तूं कर थोड्या दिसा आदीं आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त केलें पवित्र काळजाचें फेस्ताची गरज आनी ताची महत्व ते नियाळ करता आसतना आमकां कळी जाता की सोम्याचें काळीज कुरपेचें काळीज द हार्ट ऑफ ग्रेस सोम्याचें काळीज मोगाचें काळीज द हार्ट ऑफ लव मोग आनी कुरपा उदक आनी तशेंच रगत वाडयल्ले बरें जेजूच्या काळजांत हांव जरी जावन मोग आनी कुरपा आमचेर ताणें वाडयल्या मोगाळ भाव भयणीनो जेजूचें पवित्र काळीज आनी ह्या काळजा लागीं आमी मागया सोम्या म्हज्या काळजांत तूं राव म्हज्या काळजाचें बें तूं पयस कर म्हज्या काळजांत भद्र जावन भद्रता दिवंक तूं म्हज्या सांगाता राव खर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें आमची जबाब कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें हेर आमकां गुन्यांवकार करता आसतना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें कश्टांत आसल्या भाव भयणीक पळयतना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हजें दुस्मान म्हाका कश्टितना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक पळयत आसतना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा हेर सारकें आमचेर अपराध म्हणटा आसतना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा आमचेच सारकें भाव भयणी इश्ट आमकां द्वेशितना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा कश्ट सारकें येता आसतना बरोवसो आमी सांडतना कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें तुजो मोग सांडून पयस गेल्ल्या वेळार कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें मोगाळ भाव भयणीनो सोम्याच्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जावच्या खातीर आमी मागया आमकां कळीत आसा काळीज दिसाच्या 24 वरां म्हज्या कुडीच्या सगळ्या विश्व्यांक रगत पाशार करचे एक कुडीचो एक विश्व म्हूण आमी चिंता पूण हें काळीज मोगाळ भाव भयण फकत कुडीचो एक विश्व न्हय ऑर्गन आमी म्हणटा बगार मुन्यांचो पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 23 म्हणटा तुजें काळीज जतनायेन राख कित्याक तांतून आसा जिविताच्यो जरी प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मुन्यांचो पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 23 परत म्हणटा तुजें काळीज जतनायेन राख कित्याक तांतू आसा जिविताच्यो जरी देखून मोगाळ भाव भयणीनो तुज्या काळजान फकत रक्ताच्यो जरी मात्र न्हय तांतू आसा जिविताची जर आनी ती जर मोगाळ भाव भयणीनो सोम्यान आमकां दिवची जर निरंतरीक सुकन येतली जर निरंतरी सुकन येतली जर कुरपेची आनी जर मोगाची असली निरंतर वावती जर जेजूच्या काळजाची म्हज्या काळजान दिवचे खातीर आमी मागया मोगाळ भाव भयण सबार पोटी म्हजें काळीज कसलें जालां म्हजें काळीज खोटें फातराचें गर्वाचें हंकाराचें जाल्लें आसा मुन्यांचो पुस्तक अध्याय 21 वाक्य म्हणटा गर्वी दोळे हंकारी काळीज नश्ट्यांचो दिवो आनी पाताक शिवाय दुसरें कितेंच न्हय गर्वी दोळे आनी हंकारी काळीज इसाया प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 29 वाक्य 13 म्हणटा देवातावन पयस गेल्ली ही काळजां ही परजा वोंटांनी मात्र म्हाका मान दिता पूण ताची काळजां म्हजे तावन पयस आसात सबार पोवटी म्हज्या मागण्यांत देवाचें उतर वाचच्यान फकत वोंटान मात्र हांव स्तुती करता पूण म्हजें काळीज दुसरेच कडेन आसा
देखून फकत वंटांत स्तुती करची पर्ज आमी जावची नाका बगार काळजाच्या जरीत हांव स्तुती करची पर्ज आमी जावया. निर्गमनाचो पुस्तक अध्याय 7 खरगां धाडली देवान 10 खरगां. ह्या वेळार फारेवेचें काळीज दारूण जालें. असलें दारूण काळीज आमचें जावचें नाका. खापाटी काळीज. दानियेलाचो पुस्तक अध्याय 13 आमी पळयता थंयसर सुजानाची कथा आनी थंयसर आमी पळयता एक आबलेसाचें काळीज. एका स्त्री येताय आबलेसपण दाखयल्लें काळीज. मोगाळ भाव भयण असलीं खोटीं काळजां म्हजें थंय आसा जावंक पुरो. हंकाराचें, गर्वाचें, मोसराचें, रागाचें काळीज. देखून तें काळीज काण मोगाळ भाव भयण एक शगुनी काळीज म्हाका मेळचे खातीर देवा लागीं आमी मागया. नितळ काळीज. कीर्तन 51 वाक्य 10 म्हणटा एक नितळ आनी निर्मळ काळीज रसून दी देवा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या. एक नितळ आणि एक निर्मळ. एक नितळ एक नितळ आणि एक निर्मळ आणि एक निर्मळ काळीज काळीज म्हजे थंय रस सोम्या. म्हजे थंय रस सोम्या. एक नितळ एक नितळ आणि निर्मळ आणि निर्मळ काळीज म्हजे थंय रस सोम्या. काळीज म्हजे थंय रस सोम्या. कीर्तन 51 वाक्य 17 म्हणटा दुखेस्त आणि खालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळीज. दुखेस्त आणि खालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळीज. तूं तिरस्कार करचो नाय. तूं तिरस्कार करचो नाय. तूं तिरस्कार करचो नाय. तूं तिरस्कार करचो नाय. पळय मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें थंय एक दुखेस्त एक खालतें काळीज आसा तर देव म्हाका तिरस्कार करचो ना. पुण्याचो पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 13 म्हणटा संतोश भरीत काळीज मुखामळ परजळ अशें करता. संतोष भरीत काळीज कालें करता मुखामळ परजळ अशें करता. देखून तुमची मुखामळां मोगाळ भाव भयणीनो जर परजळतात तर तुजे थंय आनी म्हजे थंय कलें काळीज आसा संतोष भरीत काळीज. असलें संतोष भरीत काळीज म्हजे थंय आसून दी म्हूण त्या सोम्या लागीं आमी मागया. एक प्रामाणीक काळीज. कीर्तन 32 म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 32 म्हणटा एक काणवळ्याचें काळीज. असलीं काळजां म्हजे थंय येवं म्हूण देवा लागीं आमी मागया. सबार पोवटी दारूण काळीज एक पातकी काळीज एक खोटें काळीज मोसराचें काळीज म्हजे थंय दवरून घेतले खातीर देवा लागच्या बक्षण आमी मागया. गव्यांक गीत. आनी ह्या वेळार पवित्र उदक आमचेर शेणायतलें हांव. आपोड जेजू म्हजें काळीज तूं आपड. गूण कर जेजू म्हजें काळीज तूं गूण कर. दी म्हाका तुजें एक दैवीक काळीज म्हूण त्या सोम्या लागीं आमी मागया. दिंबी घालया. आपोड जेजू आमकां आपड म्हूण त्या सोम्या लागीं आमी मागया. गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. पिढे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू पिढे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. आपूण म्हाका सोम्या
गुणकर म्हाका सुमिया तुझ्या दैवीक सक्तेन म्हजें काळीज नितळ कर सुमिया. तुझ्या काळजा सारकें म्हजें काळीज तूं कर सुमिया. कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां, कोणा बसत आमकां मागोवंक जाय थंय उडास आमी काडया. सभा त्या सवा हांगासर आमी मुखार दवरलीं आसात. सभा जाणां कडेन तुमी तांचे बसत मागता म्हूण सांगिल्लें आसा. ह्या वेळार ही सर्व मागणी आमी सांगाता घालया. कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां थंय उडास आमी काडया. मौनपणी एक घडीभर मागीर आमी विशेष मापान सभा राष्ट्रामध्ये झगडां जातीत आसात. ही झुजाची मोडां पयस वचून शांतीची मोडां स्थापन जावन मनशाक रक्षण मेळचें बसून गायिल्ल्या सभारांक तांच्या जिवितांत सवस्काय मेळोवन दिवून आमी मागया. राष्ट्रामध्ये जावचें झगडें मोसोर हगे पयस वचून दिवून मागचो मेलागे आमी मागया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. मागीर आमच्या कुटुंबा बसून प्रत्येक जावं परगांवांत विविध गांवांनी वाव करचे आमच्या कुटुंबाच्या संदर्भ उडास काडया. जावं घरांत जावं परगांवांत वाव करतात आमचे कुटुंबाचे सांदे पोटाच्या ग्रासा खातीर वावरतात. तांच्या कामांत तांकां भद्रते मेळचे खातीर, आपायांतल्या अवघडांतल्यान देव तांकां राखून व्हरचे खातीर, नव्या कामा खातीर सोदना करच्या युवजनांक बरें काम मेळचें बसून आमी मागया. सभास जाणांनी विजा खातीर एप्लाय केल्लें आसा, कामा खातीर एप्लाय केल्लें आसा. सगळ्यांक बऱ्या कामाचें देणें मेळचे खातीर त्या सोम्या लागीं आमी मागया आनी गावया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. मागया आमी आमच्या योजना बसत प्रत्येक जावन तुमी कुटुंबां आसात, तुमच्या कुटुंबांत सबार योजना ह्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी तुमी दवरल्यान जावंक पुरो. जावं एक नव्या घराचें येवजन जावंक पुरो, जावं पुरो घर रिपेरी करचें तें येवजन, जावं पुरो एक नवें बिझनेस सुरवात करचें येवजन, जावं पुरो कुटुंबांत एक खाजर वा हेर बरें पडलें जावचें येवजन, भुरग्याच्या देण्या खातीर तुमी मागिल्लें मागणें, तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून तुमी चिंतून दवरली ती योजना सकट सोम्या मुखार दवरात. कितें तुमी तुमच्या जिवितांत येवजन घाला तें सोम्या खातीर तुमी समर्पया आनी खंडीत जावन तसो सोमी ह्या योजनेचेर आशिर्वाद घालतलो. ह्या खातीर आमी मागया आनी गवया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. मागया आमच्या बऱ्या भलायके बसत तुमकां कुडीन कितें दोस्ता खंयच्या गरजां खातीर तुमी मागोवंक हांगासर आयल्या सोडास काडा.
विविध पिडा शिडा तुमकां दोस्तां जावंक बरो, पोटाची जावं, पाटीची जावं, हात पांयांची आनी गांठीची जावंक बरो, कुडी भितरली पिडा जावंक बरो, मोतीची विराराय, दोळ्याचे समस्ये, कानाचे समस्ये, हे सक्कट समस्ये सोम्या लागीं दवरा. सबार पोटी विविध संगती खातीर आमी मस्त चिंता करता. ह्या सर्व पिडे शिड्या पसोत, कश्टान वरां पसोत सोम्या लागीं आमी हांगासर आयल्या. सबार जाणांक आमच्या काळजान बेंद आसता, हे बेम पयस वेच्या खातीर. विराराय आसा ती विराराय पयस वेचे खातीर. लोनाचे समस्ये आसा ते समस्ये परिहार जावचे पसोत हे सक्कड सोम्याक आमी भेटोवया आनी गावया. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. काळीज मुझे तयार आसा, मन हे मुझे तयार आसा. काळीज मुझे तयार आसा, मन हे मुझे तयार आसा. काळजाचे दार उक्ते आसा, येण्याक तुज्या राखून आसा. काळजाचे दार उक्ते आसा, येण्याक तुज्या राखून आसा. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. भग्नानोवी करून तुई, शीताप नवे करून तुई. भग्नानोवी करून तुई, शीताप नवे करून तुये. काळोख मुजो धांवडाव तुये, जीवित उजवाडान भरून तुये. काळोख मुजो धांवडाव तुये, जीवित उजवाडान भरून तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये.
आत्म्या पवित्रज्ञा दैविकज्ञा देवंत ये आत्म्या पवित्रज्ञा दैविकज्ञा देवंत ये सुम्याचा आशीर्वाद घेऊन शाळेत बिगल्या इथे वडा सक्रामेंता गीत आम्ही गाऊया. Yediavod Sacramenta Sastangnaman Kuruya Purvilyatya Rupa Boda Novioriti Adaryam Sorvonvecha Astatvisvya Bhavartache Bordivya Zashem Bapa Tashem Sputa Ullasani Stutiza Pavlimaima Sasna Sasna Yekasarya Asita Tuga Duga Jaspirita Samasamina Varta प्रार्थूया. एक सुमिया जेजू क्रिस्ता या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कसून सुगडा स्वयं आमकां सोडलाय. तुझ्या सुरणसो फळ सदां समचिती आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिश्रांक आमी मान करूंक आमकां लयेन फावो कर. जो जी तरास करताय ससनाच्या ससना. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. मोगाळ पुता सोवे औक्वार मोरी आशीर्वाद आमकां. बगेवन सांजुत देवा आम्हा पासत विनंती कर. बगेन क्रिस्ताचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी